नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमकां येवकार. साश्टी हो एक आमचो टुरिजम बेल्ट. टुरिजमाचेर हांगा सगळे आमचे जे कोस्टल बेल्ट आसा ते सगळे टुरिजमाचेर सगळो धंदो चालू आसा. आनीक लोकय आमचे जे ट्युरिस्ट आहात ते साऊथ गोंयाक मोठ्या प्रमाणाचेर येतात. पूण सद्याक एक प्रॉब्लेम जो सदांच आयकूंक येता तो म्हणजे टॅक्सीकारांची झगडी. आनी आतां ही टॅक्सीकारांची झगडी अशी जाल्या की पुलीस स्टेशनाचेर पावल्या. काल आमचे ऑल गोवा टॅक्सी ओनर्स असोसिएशन म्हणटणे आमचे केळशेचे सरपंच डिक्सन वाझ हांचेर कंप्लेन घाली. आज डिक्सन वाझान परत कावंटर कंप्लेन घाली. सो हे हाजे सगळ्याचेर उजवाड घालपाक आनी एक्झॅक्टली इश्यू कितें आनी हाजेर सोल्युशन कशें काडपाक जाता हें विचारपाक आमी आज आमचे बरें चर्चेक खासा डिक्सन वाझांक आपयला. डिक्सन येवकार तुका. डिक्सन म्हाका पयलीं एक सांग, सदांच हांव कोस्टल बेल्टांतलो न्ही, हांव ह्या वटेनच्या मडगांवां वेळार सदांच हांव जेन्ना व्हिडिओ पळयता, हांव केन्ना ह्या पळयता तुमच्या कोस्टल बेल्टाक टॅक्सीकारांची सदांच झगडी कित्याक? फर्स्ट ऑफ ऑल बरें, ही झगडी न्हू, दीज आर क्रिएटेड. आनी हे झगडी जावपाक ताका वाद जावपाक कारण आहा. सी एक हांव तुका व्हेरी हे सांगता तुका क्लियरली. आमी भुरगेपणान जेन्ना हे ट्युरिजम स्टार्ट जालें, पयलीं आमचो हिपी कल्चराचेर गोंय फेमस जालें. उपरांत तेजे एक प्रायम डेस्टिनेशन म्हूण गोवा वर्जीन बीचीस म्हूण हॉटेलां येवपाक लागलीं. आनी हॉटेलां बांदताय ती आमगे जायतीं गोंयकारान बांदलीं. तूं जशें पळय आमचो आल्बुकेर, यू नो, तसोच आमचे तिमलो, मागीर तुगेले कोणते आमचे कावंटे. सो हे सगळे आमचे हे गोंयकारांक एक संदी मेळ्ळी ट्युरिजम स्टार्ट करपाक आनी हॉटेल बांदपाक. आनी लोकांक अशें दिसलें की बिकॉज ऑफ पोर्चुगीज कल्चर, बिकॉज ऑफ इंग्लीश, बिकॉज ऑफ द क्रुझीन, बिकॉज ऑफ एज अ वर्ल्ड ट्रॅव्हलर, म्हणजे जायते भोगोन तांकां दिसलें हिंगा ट्युरिजम बरें जातलें. आनी खरें बरें जालें. बिकॉज ऑफ मिक्स कल्चर. इट्स अ वेस्टर्न कल्चर बेसिकली. ट्युरिजम इज टू बी बीच सायड म्हणल्यार कितें, बिकिनीन भोंवप, तुका त्रास करप ना, तुजें रेप जावप ना, पीपल आर यू नो सोशल मायंडेड. सो अशें तें जावन हॉटेलां येवन आजी लोकांक आमच्या गांवांत तें बऱ्या पडलें. आनी तेजेर सगळ्यांनी पोट भरलें. कोण शेक घालपाक लागले, मागीर टॅक्सी काडपाक लागले, मागीर कोण रूम काडपाक लागले, मागीर कोण तुगेले डिलिव्हरी तुगे हॉटेलांतले करून अशें करून गांवच्या लोकांची एक उदरगत जाली. क्रिएटेड एन एम्प्लॉयमेंट. आतां ही सगळी हॉटेलांक एक टॅक्सी म्हूण घालपाची म्हूण लोकांनी आपल्याले रीण काडून आपणाक गेले एक जॉब देखून सोडून घालपा सोडून येवन एक टॅक्सी चलयतले आनी आपणाचे पोट भरले, फॅमिली बरें रावपाची. आनी अशें करून तेमी टॅक्सी काडल्यो आनी बरें चलतालें. बट एज टायम गोज सगळें इम्प्रूव जाता. आतां हॉटेलान तांकां हाय एंड टुरिस्ट टॅक्सी हाडपाक लायताय. म्हणजे कितें, ह्यो पयलीं मारुती ओमनी चलनाय, तुगेले वेगनर चलनाय. आतां तुका हाय एंड टुरिस्ट जाय टॅक्सी. आनी हिंगा तेमी इन्वेस्ट केल्लो आहा. आनी इन्वेस्ट केल्ले म्हणजे आतां कितें जाता, ट्युरिजम वाडला, टॅक्नॉलॉजी वाडला, आमी सगळें मान्य करताय. पूण तेजेर कितें जाता, एका जे बिझनस गॅरंटीड आहलेले आमचे गांवचे भुरग्यांक मीन्स गोवन ते हातांतले वयता. सो ताका लागून ते एप कोणी बूक करता भायर वचून ते आसतना, बिकॉज तेंची गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट आहा, तेंचे कडेन मिटर आहा, तेंकां बॅच आहा, तेंकां सगळें गाडयेचे पासिंग आहा आनी आपल्याक वेवस्थीत ते स्टँडार रावन गाडी चलयताय. म्हणजे इट इज गोंयकार आनी पोट भरताय जे गव्हर्मेंटाचे कायद्या प्रमाणे, रेटी प्रमाणे. आतां सडनली इश्यू कितें जालो ना, इश्यू कितें जाला आतां नाव सी वॉट हॅपन ना, गव्हर्मेंट हॅव स्टार्टेड वन एप कॉल्ड गोवा मायल्स. आनी गोवा मायल्साचे मातशे वाद चलतालो. बट गोवा मायल्स आर बेसिकली आय कॅन से दॅट मेनी ऑफ देम आर रेजिस्टर्ड विथ गोवा मायल्स. दे ऑपरेटिंग फ्रॉम एअरपोर्ट. आतां ते जायते उण जालां बिकॉज ताकाय ओपोज करता तो टॅक्सीवाले. कितें ओपोज करता ते सांगता. एक हॉटेलांत एक आसता, एक तूं हॉटेलाची टॅक्सी एअरपोर्टाच्यान घेवन येता, मागीर तुगे इव्हेंट जाल्यार तो बसीन घेवन येता, टॅक्सी बसीन भरून येता, मागीर तूं आपणाक ओन गाडी करता. आनी ते टॅक्सीवाल्यांक उत्ता ते टॅक्सीवाले टूर मारताले. आतां ते तांकां मेळना. आतां मेळटा तें देखून ऑनलायन तुजे मुखार कोणूय घेवन येयलो तेन्ना तो राग जाता. आतां हो इश्यू कितें काय, तो इश्यू फुडें कितें आसता पळय, आतां एक ट्रेंड जाल्लें आहा कितें, एक कोण तरी वेबसायट ओपन करता. तूं केपें रावन वेबसायट ओपन, तुगे घराचे नंबर घालता, हावस नंबर सो एंड सो, आनी टॅक्सी ऑन हायर वेबसायट ओपन करता. आतां तूं मागीर तें जस्ट डायलान वयता आनी तूं म्हणटा ट्युरिस्ट, अरे गोवा में टॅक्सी मांगते तो ये बुक करो, इनोवा बुक करो, क्रेटा बुक करो,
सेडान बूक करो हे थिंग्सान बूक कोत्ताय आनी कितें जाताय ते येताय आनी स्टँडाचेर व्हरून ते भाडे मारताय तेन्ना तो प्रॉब्लेम जाता तेंक सांगला एसपी हे क्रिएट कोण कोत्ता प्रॉब्लेम जे आपण स्टँडाचेर आहाय तेंचे मदें कोण दुसरो भायरसून गांवांसून येता तो आपणागे टॅक्सी घेवन येता तुका खबर आहा हॉटेल स्टँड म्हणटा हॉटेल स्टँड तुका खबर आहा तेंगेली टॅक्सी आहाय आतां वी लूक इट अदर वे तूं ऑनलायन बुकींग कर पूण टॅक्सी स्टँडार उजार कर न्हू तुगे कमिशन घे तूं काडटा दुसऱ्यो टॅक्सी सो दीस इज क्रिएटिंग तुगेली आतां ही प्लेट आहा प्लेटींतले वत हॉटेल वता तितले आनी काडटा तो आनी कोण आपणागे सोयरो म्हणटा आपणागे कोण म्हणटा तो घेवन वयता उल कितले थोडेशे उरले आनी थोडेशे उरले देखून हे आतां न्यू ट्रेंड जाला वेबसायट बुकींग म्हण सो दीस इज वॉट आय कॉल इज इलिगल बिकॉज इट इज नॉट फेअर सी एज अ सरपंच एंड एज अ लोकल ऑल्सो आय सी दॅट दीस इज देअर ओनली बिझनस हे टॅक्सी तेंचे एकूच बिझनस आहा आनी ते आपण हूच चलयताय बायल भुरग्यां पोसताय तूं जाणा कितलें डिफिकल्ट आहा तेंचे कडेन मातशें म्हारग आसत बट तेका सेफ्टी ट्युरिस्टाक एन्जॉयमेंट क्लीन टॅक्सी आनी तुगेली ही सगळी सेक्युरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सी आमी ट्युरिजम एकू वदां पळोवपा शिवपना फ्लो जाय तो जाय म्हूण बट यू हॅव टू सी द क्वॉन्टिटी एंड द सेफ्टी पण म्हाका एक सांग आतां हांव टुरिस्ट जर म्हण आयलो म्हाका चॉयस आसपा जाय न्ही म्हाका तुगेली ते टॅक्सी तुगे स्टँडा वयली टॅक्सी तुगे म्हारग म्हूण म्हाका परवडना म्हाका चॉयस आसपा जाय न्ही हांव दुसरे कडल्यान हाडपा म्हाका जाय आसपाय तुमकां त्या टॅक्सीवाल्याक काडोवपाची गरज कसली बरें आतां दुसरे वळान घालता म्हाका चॉयस आहा मरे म्हाका कोण येयले भाडे येयले मारगांव रेल्वे स्टेशन एअरपोर्टाचेर पिकअप कर म्हणून तुका ते दिता जाल्यार तूं येना रे हे टॅक्सीवाले तुगेले मडगांव स्टेशना बरें म्हाका गेस्टान आपयला तो एक पाटी येवन गेलो हॉलिडेन ते म्हणल्यार डिक्सन आय एम कमिंग बॅक टू गोवा नेक्स्ट मंथ यू पिक अप माय फ्रेंड्स इन दे आर कमिंग बाय एअरपोर्ट टू दाबोलीम दे आर कमिंग ऑन कोंकण रेल्वे ते म्हटले आमचे स्टँड थिंगा तूं व्हर नाका ते म्हटले तूं व्हर नाका सो हे गव्हर्मेंटान तशें क्रिएट केल्लो एनवायरमेंट इट इज अ हेल्दी एनवायरमेंट बरो चलतालो सो हेजेर कितें करपा जाय गेस्टांक कस्टमरा चॉयस आसपा जाय हांव ना म्हणा हांवूय गोवा मायल जायते पाटी यूज करता म्हाका एनजी टॅक्सी म्हारग लागता बट हांव कितें तूं म्हणटा म्हारग लागता म्हण ना तेंचे स्टँडर्ड आहा न्हू तेंचे क्रिस्टा आसा तेंची इनोवा आहा तेजो प्रायसूच असो दे कॅनॉट कम डावन सो आय हॅव टू गो फॉर अदर ऑप्शन बट हे कितें जाता गोवा मायल्सो आतां पळय एग्जाम्पल तुका हांव कितें सांगता 1800 हॉटेल्स बूक आहाय ऑनलायन मिन्स विथ द ट्युरिजम डिपार्टमेंट तितले 300 आहाय तेंकडे स्टँड आहाय ओके उल कितली 1200-300 अरे 1300-200 आहा थिंगा तूं भाडी मार गेस्ट हाऊस आहा स्मॉल हॉटेल आहा तूं थिंगा भाडी मार हे कांय म्हूण न्हय हे तेंचें पोट आहा आनी जेन्ना पोटाचेर कोण येता तेन्ना ते एग्रीड अदरवायज देर इज नो इश्यू गव्हर्मेंट हॅज टू सिट डावन हॅज टू फायंड अ सोल्युशन इट्स अ विन विन सिट्युएशन सी आमी एकू सायडीन पळोवपा जायना ट्युरिस्टांचे आमगे लोकांक कसलो फायदो जाता तो पळोवपा जाय लोक रस्त्यार पडलो आनी ट्युरिजम जायत येयले पण हे लोक न्ही हे कोण करता ते गोंयकार बट वॉट आर यू डुईंग विथ दीस टॅक्सीज वाय द हॉटेल हॅव एग्रीमेंट विथ देम दे हॅव bought high-end taxis. Okay. They got loan. Okay. So what are you doing? So तांचे पहिले रिझॉल्व करा. ओके तुगे सगळे मान्य करून बसून एक कितें आसा की तूं म्हणटा की दादागिरी करना म्हणटे पण भायर जर पिक्चर जर पळयले जाल्यार गोंयचे टॅक्सीवाले दादागिरी हे आतां तूं एखादे सरपंच म्हणून एखादी दादागिरी करना म्हणटात पण तुमचे हॉटेल असोसिएशनाचो जे आसा त्या बॉडीने हे केला की गोंयची टॅक्सी ही दादागिरी आनी गेस्टाक तो चॉयस मेळपाक जाय तो चॉयस घेवपाक दिनात असो तुमचे टीटीएचो स्टँड आसा सो तूं एखादी तूं हॉटेल बी आनी सरपंच बी सो म्हाका एक हे कितें एक दुसरे म्हणटे आतां बरें आतां तुगेल्या स्टँडाचेर आसपाक जाय हेय मान्य ते हे मिटर लावपाक गेलो ओपोज आनी कितें हे केलें ओपोज गोवा मायल्स केलें ओपोज ही टेंडन्सी कितें पळय तूं एक टॅक्सी काडटलो जाल्यार पयलीं तुका इतलो डिफिकल्ट आसतालें हांवूय टॅक्सी बराबर ल्हानपणी वयर येयलां हांवें टॅक्सी बी चलयले टॅक्सी वाल्याक आमच्या गांवांत हांवें पळयलो ना हांव एक पाट टॅक्सी घेवपाक गेल्लो म्हगे फ्रेंड इतलें डिफिकल्ट तुका परमीट काड बॅच काड हे सगळे त्रास करून मिटराक इतले पयशे फारीक करून हे सगळें तेमी केलां
जाल्यार हे लोकांक दुसऱ्या लोकांक इजी कित्याक तांकां बॅच ना, तांकां परमीट ना, तांची आयडेंटिटी ना. दे कॅन आमचो एक टॅक्सीवालो एक टॅक्सी घेवन आखे फॅमिली पोसता इतलीं वर्सां, आनी हे कालपूर येताय, बॅच ना, लायसन्स ना, कांय ना, कोण ना, चॅकिंग कोन्ना, तेंच्यान 10 टॅक्सी भाडे कितको मारपाताय? हाव इट इज पॉसिबल? सो द क्वेश्चन इज something is wrong somewhere. See, we have to go with technology, we have to change with time, we have to give better service to our tourists, but also you keep in mind safety, security आणि गोंयकारपण म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे आमचे टॅक्सीवाले गोंयकारपण दिताय. सो म्हजो सिंपथी कितें आहा, माय सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम. आय डोंट एग्री टू देअर मेनी थिंग्स, बट आय एग्री हे गोंयकारपण म्हणटा तें टॅक्सीवालो दाखयता. आतां तूं एअरपोर्टाचेर टॅक्सी घेवन येयलो, तूं म्हणटालो ड्रायव्हर आमको गोवन खाने को मांगता है, किधर जाने का? तो सांगतो तुका, मैडम मार्टिन्स कॉर्नर है, लॉन्गिनोज है, मोबर जाएगा तो माइक्स प्लेस है, उधर जाएगा तो और कुछ है. वी हैव दिस रेस्टोरेंट, यू ट्राई दिस गोवन क्रूजिन, दिस द बेस्ट प्लेस, यू गो देयर टू सी द म्यूजियम, इट्स अ गोवन कल्चर, यू गो टू सी मारियो मिरांडा. दिस आई एम अफ्रेड वी विल लूज दिस. ओके, दिस इज द प्रॉब्लेम. आतां दुसरो कितें म्हणटा तो विचारलें टॅक्सी, अरे आय वॉन्ट टू गो टू वन रेस्टोरंट, वॉट इज अ गुड रेस्टोरंट? तो म्हणटा मैडम नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, हिंदी में बोलो मैडम. अरे तुम गोवा का नहीं है? नहीं, हमको मालूम नहीं रेस्टोरंट किधर है. ना हे जावपाक शकता, एंड हे जावपा नाक म्हूण हांव म्हणटा सरकारान तेजेरी लक्ष दवरपाचो. गोवा पीपल कम हियर बिकॉज ऑफ आवर कल्चर. गोवा पीपल कम हियर बिकॉज ऑफ द फ्रेंडलीनेस. सो हे हाडून दुसरे आमकां मेळना जायत म्हूण यू अंडरस्टूड व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल यू. सी यू हॅव टू हॅव अ बॅलन्स. इट्स अ व्हेरी थिन लायन. You can be like Bangkok, you can be like Dubai, you can be anything. But Goa is Goa, and Goan flavor, a warmth has to stay. So that is the reason we support our taxi brothers. दिसना तुगेले सगळे हांव मान्य करता. तूं म्हणटा अशें ते आमचे टॅक्सीवाले आसात, दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवन टुरिजम, बिकॉज ते फर्स्ट हँड म्हणजे पयलीं तांकां मेळटा. तांच्या कडल्यान गोंयचे कितें बरें आसा, कितें वायट आसा, कितें हें आसा, खंय वचून पळोवपाचें, हें सगळें टॅक्सीवाले करता. हे सगळें मान्य. पूण तुमगेले टॅक्सीवाले जे आसा तुमचे स्टँडाचे आहा ते स्वताचे ॲप काडपाक किंवा जे कोण ॲप आसात सर्विसेक तातूंत जॉयन जावन हाजेर हें कित्याक करनाका म्हण. सो जेन्ना हें करतले तेन्ना तांकांय जेन्ना ओपन आसलें तांकांय मेळटलें. सो हें कित्याक जायना? हांव तुका विचारता मरे, हय, स्पीड गव्हर्नर घालपा लायले, ओके, तूं म्हाका सांग कोणाकय एक्सिडेंट चड जाताय? टॅक्सीवाल्यांक ऑन रोड जाताय, वो आतां प्रायवेट गाडयेचे चड एक्सिडेंट जाता, डेली लोक मरता. स्पीड गव्हर्नर घायले, कांय बरी गोश्ट, टॅक्सीवाल्यान एक्सेप्ट केली. मिटर घातलो मिटर खंय चलता रे तुका? दॅट यू आस्क नो, यू आस्क द गव्हर्नमेंट नो. सी टॅक्नॉलॉजी ना म्हणनाका. सी दे टॅक्सी यूज करपा नाका. बट कोणाचे फॉल्ट? तेम सांगला टॅक्सीवाले यूज करना म्हणून. आतां उलयता मायकल लोबो डिजिटल आसपा जाय म्हणटा. डिजिटल आसपा जाय. आमी सोल्युशन काडया डिजिटल. मायकल लोबो यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल. तेंचे डिजिटल मिटर आहा मरे ऑलरेडी, तेंचो घाल्लेलो आहा, तो उजार करूया मरे तुमी. सो देर इज अ लॅक. सी गव्हर्मेंट इज लॅकिंग. सी वी कॅनॉट टेक अ पॉलिटिकल स्टँड ऑन दिस. ओके, म्हाका एक सांग म्हाका. तूं म्हणटा की हे मिटर आसा, मिटर चलना कित्याक तर इम्प्लिमेंटेशन सारकें ना, एक जालें. दुसरें तूं म्हणटा की कोण ते बॅच ना, हें नासतना गाडी चलता म्हणटा. सो हें जर आसा जाल्यार हें पळोवपाचें एक ऑथॉरिटी आसा न्ही, त्या ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेन करपाक जाता. कितें करपाक? रस्त्यार येवन गाडयो तांगेले आडोवपाचे. हें कितें? रस्त्यार कोण येता? ते तुगेले घराको येता, तुगे घरां भितर येता, तुगे घरां भितर वचून ते तुगेले वस्तू वता, आनी तूं आमकां ब्लेम करपाक शकना न्हू. सी वॉट आय टोल्ड द एसपी ऑल्सो. सी this law and order situation is created by somebody. You are coming to one place, you know that you will not get a bada there. There is a problem. But still you are coming there. तूं मुद्दम येता थिंगा, तेचे गांवान येता, तेगे घरान भितर येता, तेगे हॉटेलान भितर येता, आनी मागीर म्हणटा केस्तांव. सो केस्तांव कोण करता? हू इज इन्स्टिगेटिंग? दीस पीपल न्हू. सारकें मरे. तुमी तुमचो हो इश्यू आसा तो आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन व्हरून why you are not solving it? See, I am ready. टॅक्सीवाले रेडी आहाय.
ते पयर मेळ्ळे मरे मोबिनाक सांगलां मरे तेमी दे हॅड अ गुड मिटींग. सी आय बिलीव चीफ मिनिस्टर कॅन रिजॉल्व द इश्यू. यू हॅव टू आमचो चीफ मिनिस्टर opposition leader and a view of other political parties also must be taken and stakeholders for looking at Goa at large. See, सगळे बिझनेस कमर्शियल जावपा जायना. आज ॲप येयलो, स्विगी येयले, झोमॅटो येयलो, कितें येयलो, सगळें बरें आहा. स्विगी येयलो, झोमॅटो येयलो, तूं कितें खात तें खबर आहा? तूं कोण रांदून दिता तुवें पळयला किचनान तूं? सी तेजे एडवर्सूय आहा. आयज तूं म्हणटा आज घरा कडेन ऑनलायन येता. हांव मुगे भुरग्यांचेर तापयतां कोण कोणा घरा येवपा आयज पळय तूं पेपरार वाच मरे. टॅक्नॉलॉजी येयल्या, जेवण ऑर्डर करता, तुगे फ्लिपकार्ट येता, एमेझॉन येता, सगळें येता. पूण पळय रिसंटली पळय कोणा बेंगलोर कोणा बायले भितर रेप केली आनी कोणा. सी देर आर टॅक्नॉलॉजी इज नॉट एवरीथींग. सी टॅक्नॉलॉजी इज नॉट एवरीथींग. दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू people are not coming to Goa for technology. People are coming in Goa for the Goan culture, गोंयचे कालदीन, गोंयचे शीतकोडी, गोंयचे खबर आहा मरे मुगे भुरगेपणान न्हू. एक टॅक्सी ड्रायव्हरा लागून सगळे फॉरनर येताले परतून आनी ते आपणाक घराको तेंक जेवपा वताले, फॅमिली दाखयताले. आय हॅव सीन दॅट टॅक्सीवाले बिकॉज दॅट वॉज द ट्रस्ट. तेंचो इतलो रिलेशन आहलें. ते एवरी इयर गोवा येताले आनी इंग्लंडासून येयले म्हणटा तेंगे भुरग्यांक कितें हाडटाले, तेंकां टॉय हाडटाले. कितले जाण इंग्लंडा देखून वयले ट्युरिस्टान आमच्या ड्रायव्हरांक पळोवपाक. सो दीस इज वॉट आय एम अफ्रेड ऑफ. हांव तेंकां लोकांक आनी हांव गोंयच्या लोकांक सांगता जायते जाण एप जाय म्हणटाय, म्हाकाय हांवूय म्हणटा टॅक्नॉलॉजी जायी. बट दुसरे वदान चोय हे 40,000 टॅक्सीवाले तेजे पोटार तर पांय दिलो, ते कोणा कडेन जॉब मागनाय, ते आपणागे भुरग्यांक पोसताय, ते एक भाडे मारताय, बायले हाडपा वयताय, कामां पावयताय, बायले भुरग्यांक इस्कुला पावयताय सकाळीचे आनी मागीर हाडपा वयताय. हे आमगेले आव्हांतात. कितें म्हणटाय गोंयकार सुसेगाद. आनी ते सुसेगाद कल्चरा लागून गोंया लोक येता. हे सगळें गडबड जाले. हे सगळें तरी थायलँडा भाशेन जालें जावं तुगेले वॉट एवर प्लेस यू कॉल इट दुबय वॉट एवर इतलें जालें जाल्यार तेजो फ्लेवर गेलो न्हू. ओके सो हाजेर आतां तुका लास्ट क्वेश्चन की हाजेर म्हणजे टुरिजमूय उरपाक जाय, तुगेले लोकल्साचे तांकांय धंदो मेळपाक जाय, तेय हें जावपाक जाय. सो हे जर सगळें जर जातलें जाल्यार हाजेर तुजे कोतान उपाय कितें? हांव तुका सांगता हे टॅक्सीवाले सगळे गोंयकार ते सगळे अंडरस्टँड जाताय. ते जाणाय टॅक्नॉलॉजी जाय, ते जाणाय तेंचो फकत एकूच इश्यू आमकां तुमी बसून कितें कोनाय. आतां पयर कॅब एग्रिगेटर म्हणून गायडलायन्स जाल्यो. तुका तेंका सांगपा जाय न्हू पयलीं हू आर द पीपल हू आर इफेक्टींग दे यू नो डेफिनेटली ताचो आवाज व्हड करतले न्हू ते. सो हांव कितें सांगता तेंकां बाराबर घेयात, हॉटेलवाला बाराबर घेयात, एक विन विन सिट्युएशन काडात. सी यू नीड अ पॉलिटिकल वील फॉर दीस. सी इट्स व्हेरी इजी टू मेक पॉलिटिक्स. आनी हांवें तशें सांगता टॅक्सीवाल्याक सांगलां तुमी लास्ट टायम one time you ask the chief minister, you go, I will also meet the chief minister maybe today or tomorrow and ask the chief minister to resolve the issue. तुमचो प्लॅन कितें आहा तो ते आनी मुखार व्हरनाकाय आनी परतून ते एम एल ए धाराको वचोन तेय कांय करनाकाय. सी this is a very easy situation but there is politics involved. टॅक्सीवाल्याचे एगेन्स्ट गेले जाल्यार तुका कितें जावपाक शकता, तूं पडोंक शकता ते इलेक्शनाक. ती मायकल लोबो खबर आहा. सो हांव तांकां सांगता हे तुगेले इश्यूज रिजॉल्व करतलो मायकल लोबो सारको जाणा जातलें वो जावपा ना. CM is the person who is the right person. So I urge who are especially the whole belt of Kalangut तिंगा चड जाताय प्रॉब्लेमा कित्याक there is a lot of tourism there and I urge them, my sincere leader of opposition, chief minister, tourism minister, transport minister and the stakeholders have a meeting. एक नो, दोन नो, तीन नो, चार and come to one consensus. This is the only way out. आणि आमचे टॅक्सीवाले म्हाका सांगता तुका तेय एग्री जातले कितें जाल्यार पूण बरें जाता तशें करून बट इट शूड बेनिफीट देम. सो हाजेर आमी आमची भासाभास थांबयतात. डिक्सनान म्हणटा तशें मेन म्हणटा तो हे फकत टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लेम किंवा आनी कोण भायल्यान तांगे प्रॉब्लेम हो प्रॉब्लेम न्ही, हो सद्याक गोंयचो प्रॉब्लेम. मेन म्हणटा ते एक वटच्यान आमकां टुरिजमूय वाडपाक जाय, दुसरे वटच्यान आमचे ते टुरिजमाचो फायदो आमच्या लोकांक मेळपाक जाय पयलो. सो हे जर करतले जाल्यार म्हजे कोतान डिक्सन गव्हर्मेंटान आतां एक सारकी स्ट्रॉंग पॉलिसी हाडपाक जाय. आय एग्री. तातूंत भितर policy is to bring by an IAS officer in lines with Delhi, Bangalore, Calcutta. See, you cannot compare Goa with others. ताका लागून म्हणटा हांव आमचे गोंयकार न्हू आयक रे आमचे गोंयकार एक भाडे मारून थिंग टॅक्सी रावन
कपडे चेंज करतले थिंगा टॉयलेटान वाटेर करतले हे आमचो कल्चर न्हू हे सांगता तुका दिस इज वॉट आय एम तूं म्हणटा तसो आमगेलो गोंयकार म्हणटा सारको आपल्याला फॅमिली बरोबर रावपी म्हणल्यार तो ताका जर भुरग्याक इस्कोला सोडपाक जाय जाल्यार एक भाडे सोडटलो पण भुरग्याक पावयतलो येस ऑफकोर्स सो बायले कामां पावयली बायले हाडपाक गेली एका तो भाडे भरून सोडटलो 100%. सो ताका लागून म्हणटा तुका ताका लागून म्हणटा तुका हे आमचें गोंयकारपण दवरून गोंयकारपण सांबाळून आनीक लोकल्साचो इंट्रस्ट सांबाळून एक पॉलिसी येवपाक जाय. दुसरे वटच्यान टॅक्सीवाल्यांनी आतां आमी सांगतात तेच जातले हे एटिट्यूडाक रावनासतना मातशें ट्युरिस्ट फ्रेंडली जावपाची गरज आसा. तशें जर जालें जाल्यार ट्युरिस्टाकूय हांगा येवपाक आवडटलें आनी निमाणे कडेन ट्युरिस्टाक निमाणे कडेन पयशेच फारीक करतात. तुका फारीक करपाचें किंवा दुसऱ्या फारीक करपाचें तूं जर बरी सर्वीस दिता तुका दितलें. सो जात तितले ट्युरिस्ट फ्रेंडली आमगे टॅक्सीकार जर आसले जाल्यार तांकांय फायदो जातलो आनी गोंयचें नांव पयलीं भशेन हें जातलें. ट्युरिस्ट फ्रेंडली ते आहाय ते आमगे ड्रायव्हर टॅक्सीवाले काय म्हणे इश्यू केन्ना जाता तुका एक कॉन्फरन्स आसता तुका एक वेडिंग आसता हॉटेलान तो एक वरस पयले रूम तुगे बुफे ड्रिंक सगळें बूक करता तो बराबर आपणागेले 200 गेस्ट येतले ताका ट्रान्सपोर्टूय रेडी करता. सो हॉटेल इंडस्ट्री हू आर इनसायड द हॉटेल दे ऑल्सो हॅव टू कॉर्डिनेट आमकां फाल्यां आमकां नेक्स्ट मंथ 10 इनोवा जायो एक काजराचे तूं तेंचे रेट उणी कितें कर तेंकां उलय भायल्यान तें जायना ते भायल्याक दिवपाड्याचे ह्याच टॅक्सीवाल्यांक दिवन एग्जैक्टली कौन म्हणटा मैंने बुकिंग किया 10 टैक्सी बुकिंग किया था मेरा वेडिंग के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए अरे ये लोग है क्यों इधर. सो ताका लागूनच हांव म्हणटा की एक पॉलिसी येवपाक जाय जातूं भितर हे सगळे इट इज इजी फिक्स तूं मुको विचारशी इट्स अ इजी फिक्स वेर होटेल हैज टू गेट इन्वॉल्व विथ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स दे हॅव टू वर्क टुगेदर. इट्स हे टॅक्सीवाले तुका 100 भाडे मारनाय दिसाक एक मारताय 2 मारताय 2 दिसा एक मारताय दे आर हॅपी बट दे वॉन्ट टू गिव गुड सर्वीस एंड आमचें गोंयकारपण उरपा जाय. ओके दॅट इज माय तेच हांव हें करता आसतना मेन म्हणटा ते डिक्शनरान सांगलां तशें कित्याक निमाणे कडेन गोंयकारपण उरपाक जाय आनी ताका लागून दोनूय वटचेंतल्यान एक कन्सेसस जर आयलो जाल्यार हे आमगे गोंयकारपणूय उरतलें आनी गोंयचें नांव आनीक वयर सरतलें इतलेंच म्हणटात. आनी आमी आमची भासाभास बंद करतात. दिक्सान देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.